नावेली चर्च जंक्शना लागसारच्या रस्त्याचो एक भाग खचला आणि ताका लागून येरादारी करप्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उपरासला। मंगळारात सकाळी या धोक्याच्या सुवातेर 2 बायलां पडली, तातूंतली एक ज्येष्ठ नागरिक आसा अशी माहिती थळावर रहिवाशी जॉर्ज बेरेटोन दिल्या। फाटल्या 3 दीस जावन रस्त्याचो प्रश्न चालूच आशिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग दुरुस्ती करून अपघात आडावचे आणि लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आता हांव सकाळ गेलो नुस्तें घेवपाक मेळिल्लो, तितून 2 बायल पडली, कांय नासलोले ते आतां इतले आतां भुरग्यां लायन झाड लायन हातो लायन दवरलो आतां एक वजर आतां आमी MLA फोन मारलो समज आपूण एक धाडा इंजिनियरान एका आतां तेका लागून इतू कोतीक रावलो आजून कोण येयलो न्हय तुका म्हाका आतां 2 बायल पडले हिंगा एक सिनियर सिटीजन 60 वर्सां आसलो आनी एक भुरगे हे दोगां एक धाकटो कोण पडली तुका आतां हांव तुका हे पयलें करपा जाय सोडून आतां 3 दीस जाले 3 दीस जाले हांवें हातून घातले हातून घायले भितर तिरासून ते वयता हांव ना कितें करता आतां हांवें धाडलाय ना म्हाका जाय हॉटेल बेगीन करपा जाय म्हूण आतां काय म्हूण अशें आमचें लायफ रिस्की मरे आतां आतां हे कितें आमचें हांवें समजूंक गेलें कितें आमी गव्हर्मेंटाक गेले हे कोण चोयना ना पंचायत चोयना ना कोण चोयना कांय चोयना आतां पंचायत सांगलें मडगांव म्हटलें कळ्ळें तुका म्हाका आतां PWD मिनिस्टर आमगेलो हिंगा काम आतां चोवपा जाय हें कितें आतां काल तुमी प्रेस केलें नागमोडे आतां नागमोडे रोड ट्रीप पडना मागीर उलासा सांगा उलासा मांडणी करप आज पासून तो इंजिनियर येयला नागमोडच्या रस्त्या कडेन हे कितें आतां कांय समजना म्हाका आतां हें कितें करपाचें आमी हें सदां हायलायट करपाचें हे तेमगे काम चोवपा जाय कितें काय तें आतां हेणें PWD मिनिस्टर चोवपा जाय आतां आमी हेका भोगले तो आतां भुरगे म्हाका हिंगा इस्कला येता तेंगे तें सांगलें तेका मॅसेज आहा म्हूण